फाटल्या शुक्रारा चांदेल उदका प्रकल्पाक भौशीक बांदकाम मंत्री सुदीन ढवळीकार आणि पर्यटन मंत्री बाबू आजगांवकार हांणी भेट दिली। पेडण्यां तालुक्यांत उदकाची कमतरता आसा म्हण 15 MLDचो नवो उदका प्रकल्प केरी बांदतले म्हण आश्वासन मंत्री ढवळीकारान पेडणेकारांक दिलां। आरडेक्स गोवा ब्युरो रिपोर्ट। पेडण्यां जी कॉन्स्टिट्युएंसी आसा ती एक्चुअली सगळी कॉन्स्टिट्युएंसी ह्या प्लांटाचेर चलता, पूण हांचे उदक मांद्रे वेल्ले कारणान पेडणे कॉन्स्टिट्युएंसीत हें उदक कमी पडटा आनी त्या खातीर आमी अशें ठरयलां हो प्लांट एनहेन्स करप आनी केरी ह्या भागांत नवो 15 MLDचो प्लांट काडप। हो प्लांटाचे टेंडरींग प्रोसेस ऑलरेडी चालू जालें। येता ते वर्सा ह्या प्लांटाचें काम चालू जातलें। येता ते हे पावस सोंपले बरोबर सादारण ऑक्टोबर म्हयन्यांत हें काम चालू जातलें। 1 वर्सांत तो प्लांट कार्यान्वीत जाले नंतर आनी ह्याचो एनहेन्समेंट जाले नंतर जे 24/7 उदक दिवपाचें आमचे गव्हर्मेंटाचें मुख्यमंत्र्याचें धोरण आसा तें लोकां पर्यंत पावोवपाचो प्रयत्न हांव स्वता बाबू ढवळीकर प्लस बाबू आजगांवकर आनी हांगचे जे बाकीचे लोक आसा जे सरपंच आसूं, पंच आसूं, जिल्हा पंचायत सदस्य आसूं, हे सगळ्यांक घेवन आमी तें उदक लोकां पर्यंत पावयतले। टेंडर प्रोसेस बी जावना। आतां ह्या मुख्यमंत्र्यान फायली मुखार धाडल्या